नव्या संसद भवनात वच्चे पयलीं प्रेरणा दिवपी क्षण आणि इतिहासातल्या महत्वाच्यो घडणुको आटयत फुडें वचपाचो हो दीस आसा. ह्या इतिहासीक वास्तूक आमी निरोप दितात. स्वातंत्र्या उपरांत हे बिल्डिंगेक संसद भवन म्हणून मान्यताय मेळ्ळी. ही बिल्डिंग बांदपाचो निर्णय परकी राजकारत्यांचो आशिल्लो. ह्या बिल्डिंगेच्या बांदकामाक म्हज्या देशवासियांचो घाम आनी कश्ट आसात. ते खेरीज पयसो म्हज्याच देशाचो आसा. केंद्र सरकारान 18 ते 22 सप्टेंबरा मजगती संसदेचे खाशेले अधिवेशन आपयलां. हातूंत 4 विधेयकां मांडटले. जेवणातलो एक घटक आशिल्ले आमाडे अंदू भर चवथीक चडूच आंबट जातलेशें दिसता. सध्या दिवचलच्या बाजारांत आमाडे विकपाक आयल्यात, मात ताचें प्रमाण कमी आसात. पावसाक लागून झाडां वयले आमाडे गळून पडिल्ल्यान आमाड्यांचो तुटवडो निर्माण जाला, अशें विक्रेत्यांचें म्हणणें आसा. आमाड्यांची शॉर्टेज आशिल्ल्यान ते म्हारगूय जाल्यात. सध्या 400 ते 500 रुपया शेकडो अशें आमाड्याचें मोल आसात. सांग्यार IIT बरोबरूच फिल्म सिटी येतली. दोनूय प्रकल्पांचे प्रस्ताव घाल्यात आणि ताचेर काम चालू आसा. IIT बाबतीत एका म्हयन्या भितर गुड न्यूज मेळटली, अशें समाज कल्याण मंत्री सुभाष फळदेसायान सांगलें. तशेंच जाणट्या लोकांचे उरिल्ले पेन्शनाचे पयशे सप्टेंबर मेरेन तांकां मेळटले, अशेंय सुभाषाचें म्हणणें. भाजप सरकार सदांच गरजुवंत लोकांक मुळाव्यो सुविधा उपलब्ध करून दिता, असो विश्वास पेडणेचो आमदार प्रवीण आर्लेकर हांणी उक्तायला. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत हांच्या जल्मदिसा निमतान 4 गरजुवंत लोकांक घरां बांदून दिवची असो निर्णय भाजपा युवा मोर्चान घेतिल्लो. चवथीचे 2 दीस पयलीं हसापूर पेडणेच्या एका गरजुवंत घराब्याक घर बांदून दिल्लें. ह्या घराच्या उक्तावणा वेळार पेडणेचो आमदार प्रवीण आर्लेकर, युवा मोर्चाचे अध्यक्ष समीर मांद्रेकर, सिद्धेश पेडणेकर, उषा नागवेकर आणि हेर पंच वांगडी हाजीर आशिल्ले. कुळागर सांबाळटनाच निरंकलच्या मधुसूदन तेंडुलकरान वेवसायीक नदरेंतल्यान एक वेगळो प्रयोग राबयला. कुळागराचो वेवसायीक नदरेंतल्यान कसो वापर करचो हाचें हें बेस बरें उदाहरण जावन आसा.
सगळ्यांक गणपती बाप्पाच्या आगमनाची आतुरताय जाल्या। चवथीक एक दीस उरिल्लो आसतना घराघरांनी तयारेक नेट आयला। तेन्ना बाजारांत माटोळेक लागपी वेगवेगळी फळां, भाजी तशेंच हेर सामान उपलब्ध आसा। ह्या सगळ्या सामानाच्या खरेदी खातीर गर्दी पळोवपाक मेळटा। पणजे मांडवी पुला खाला फुलां विकपी एका विक्रेत्यान सृजनशील उपाय सोदून काडलो। वराची वारां हातांत फुलां घेवन उबे रावपाक शकना देखून ताणें मांडवी पुलावयल्यान थेट सकयल दोरी लमकळावन ताका हार बांदले। वास्कोच्या मुरगांव हायस्कुलाच्या भांगरा महोत्सवा निमतान अखिल गोंय बुद्धीबळ सर्त आयोजित केल्ली। ह्या सर्तीत गोंयभरच्या सुमार 250 विद्यार्थ्यांनी वांटो घेवन खूब बरो प्रतिसाद दिल्ल्याचें आयोजकांचें म्हणणें। बर्लिन पॅरा ऑलिम्पिक्सात मेडल जिखून नामना मेळयल्ल्या एके दिव्यांग खेळगड्याक सरकारा कडल्यान इनाम घेवपाची संद मुकली। हाचें कारण म्हळ्यार ज्या सुवातेर हो इनाम भेटोवपाची कार्यावळ जाल्ली त्या सुवातेर तांची व्हीलचेअर व्हरपाक मेळनाशिल्ली देखून गोंय दिव्यांग हक्क संघटनेन हाचो निशेध केला। जाल्यार ह्या गजालीत लक्ष घालपाचें आश्वासन समाज कल्याण मंत्र्यान दिलां। आसगांव वाठारांतल्या डीएम्स पीव्हीएस सरोजिनी मधुसूदन कुशे हायर सेकंडरी स्कुलात आंतरशाखा घुमट आरती सर्त आयोजित केल्ली। मुखेल सोयरे म्हणून भोवमानेस्त सगूण वेळीप हाजीर आशिल्ले। पयले इनाम कॉमर्स स्ट्रीमीक, दुसरे इनाम सायन्स स्ट्रीमीक आनी तिसरे इनाम आर्ट्स स्ट्रीमीक फावो जालें।
समाज कल्याण खात्यातलो 1976 सावन आशिल्लो रिकॉर्ड आता सांतिनेज एका नव्या इमारतीत शिफ्ट केला. फाटले 15 ते 20 दीस शिफ्टिंगाचे काम चालू आशिल्ले. 100 वर्सां पोरणी ही इमारत आणि पयल्या मजल्यार 10 ते 12 टन कागदपत्राचे वजें आशिल्लें. आता हे वजें कमी जातलें अशी माहिती समाज कल्याण खात्याचो संचालक अजित पंचवाडकर हांणी दिली. मडगांवचो बाजार माटोळेच्या सामानान भरिल्लो आसा. पावसाच्या उतार चढावाक लागून गर्दी उणी जाल्ल्याची माहिती विक्रेत्यांनी दिली. तशेंच फळांचो दर लेगीत वाडला आनी माटोळेक लागपी खुबशीं फळां बाजारांत उपलब्ध ना. जाल्यार मडगांवांत पार्किंगाची सुवात फावो त्या प्रमाणांत नाशिल्ल्यान लोक बाजारांत येनात. आमी हो प्रश्न पालिकेच्या नदरेक हाडला पूण कांयच कारवाय जावना अशें मडगांवच्या नव्या मार्केटाचे अध्यक्ष विनोद शिरोडकर हांणी सांगले. बागा वाठारांत चलपी बेकायदेशीर मसाज पार्लर घेवन थळाव्यांनी बंद उडयलो. परवानो नाशिल्ल्यान बेकायदेशीरपणान मसाज पार्लर चलयताले. लडकी चाहिए क्या असो प्रश्न एका थळाव्याक केले उपरांत थळावे आक्रमक जाले. देखून थळाव्यांनी मसाज पार्लर बंद उडयले आनी मसाज पार्लराचे बॅनर काडून उडयले. मंगळारा चवथ जाल्यार आदले दिसा म्हणजेच सोमारा आयज तयेचो दीस. गोंयभर घराघरांनी तय पुजन जालें. कांय घरांनी हरतालिकेच्यो मुर्ती पुजतात. भाद्रपद म्हयन्याच्या 3ऱ्या दिसाक हरतालिका पुजा करतात. ह्या दिसाक तय अशेंय म्हणटात. ह्या दिसाचें खाशेलेपण म्हणल्यार महादेव गौरीची पुजा. ह्या दिसाक घरांतली सवायशीण बायलां उपास करतात. वज्र्या नवीन स्ट्रीट लायटीचे उक्तावण पेडणेचो आमदार प्रवीण आर्लेकर हांच्या हस्तुकी जालें. एका वर्सा भितर वज्रेच्या रस्त्यार स्ट्रीट लायटी घालून दितलो अशें आश्वासन प्रवीण आर्लेकर हांणी दिल्लें. सोमारा चवथीच्या आदले दीस स्ट्रीट लायटीचें उक्तावण करून वज्र्या रस्त्यार उजवाड फाकयला. अशेंच हेर वाठारांत लेगीत उजवाड फाकयतले अशें उतर प्रवीण आर्लेकर हांणी दिलें.
लोकसभेत इंडिया आघाडाचेर अजुनूय चर्चा चालू आसा आनी हाचेर स्पष्ट चित्र येवपाक आसा। गोंयांत लोकसभेत सिटां फक्त 2च। इंडिया आघाडी गोंयांत कितें खेळी खेळटली हाचेर लोकांचें लक्ष लागून रावलां। गोंय संदर्भात सीट शेअरिंगाच्या विशयाचेर राज्य पातळीचेर चर्चा जातली। तशेंच हेर प्रादेशीक पक्षांकय विश्वासांत घेतले अशें काँग्रेसीचो गोंय प्रदेश अध्यक्ष अमित पाटकरान सांगलें। गोंयभर चवथीचे वारें आसा। श्री गणेशाक येवकार दिवपाक गोंयकार सज्ज जाल्यात। चवथीचे खाशेलेपण म्हणल्यार माटोळी। हे माटोळेचे सामान बाजारांत आयलां। मांडवी तीराचेर माटोळेचो बाजार भरला। आयतारा फांतोडेर पर्वरी भिरांकूळ अपघात जालो। कंटेनराक ओव्हरटेक करतना एका मोटारीन पार्क केल्ल्या ट्रकाक धक्को दिलो। ह्या अपघातांत मोटार चालक संतोष दोड्डामणी हाका जाग्यारूच मरण आयलें। गोकुळवाडी सांखळे जाल्ल्या अपघातांत 3 जाण गंभीर जखमी जाल्यात। मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण चारचाकी गाडयेच्या मालकाचो दोळो लागिल्ल्यान ताणें फुडल्यान येवपी टेम्पो आनी दुचाकीक धक्को दिवन एका दुकानाचेर धडक दिली। जखमी जाल्ल्या 3 जाणांक उपचारा खातीर जीएमसीत दाखल केल्या। फुडलो तपास चालू आसा। दवल्ले वाठारांतल्या कुमरा झरीकडेन गणपती विसर्जन करपाक सुमार 400 परस चड भाविक येतात। भाविकांनी फुलां आनी हेर साहित्य उडोवन झर प्रदूषित करची न्हय अशें आवाहन नावेलीचो आमदार उल्हास तुयेकारान केलें। आयतारा दवर्ले वाठारांतल्या नूतनीकरण केल्ल्या कुमरा झरीचें उक्तावण केले उपरांत आमदार उलयतालो।
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हांच्या कुशळ फुडारपणाखाला भारत देशान संवसारभर नाव जोडला अशें मत दिवचलचे आमदार दोतोर चंद्रकांत शेटये हांणी उक्तायलां। भाजपाच्या सेवा पखवाड्या निमतान दिवचलच्या भलायकी केंद्रात आयोजित कार्यावळीत दोतोर उलयताले। ताचे पयलीं आमदारांच्या हस्तुकी भलायकी केंद्र तशेंच पुलीस स्टेशना कडेन झाडां लायलीं। उपरांत भलायकी केंद्रांतल्या दुयेंतींक फळां वाटलीं। मोर्जेचो सैम बाप्पान वाचोवचो अशें गाराणें चवथीच्या 6व्या दिसा गणपतीक घालतले अशी माहिती ॲडव्होकेट प्रसाद शहापूरकर हांणी दिल्या। व्हड व्हड बांदकामां, दोंगर कापप तशेंच दर्यादेग वाठारांनी अतिक्रमणां करपाचें प्रमाण वाडल्यात। हाका लागून गाराणें घालून हो प्रश्न गणपती बाप्पानूच आतां सुटावो करचो आनी गांव वाचोवचो अशें ह्या गाराण्या वरवीं सांगतले अशें शहापूरकर हांणी सांगलें। आदिवासी समाजाचे उदरगती खातीर आरक्षण दिवप गरजेचें आसा अशें मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी म्हणलां। छत्तीसगडांत भाजपाचे परिवर्तन यात्रेत ते वांटेकार जाल्यात। ताचे पयलीं जाल्ले पत्रकार परिशदेंत उलयतना तांणी आरक्षणाची गरज उक्तायली। खाजन सोसायटी ऑफ गोवा हांच्या वतीन खाजन जमनीचे जतनाये विशीं शेनवारा पॅनल डिस्कशन जालें। ह्या डिस्कशनात पॅनलिस्ट रामराव वाघ, क्लाउड आल्वारीस तशेंच खाजन वाठारांतले शेतकार हाजीर आशिल्ले। खाजन शेतां संकश्टांत आसात। खाजन शेतांचे जतनाये खातीर उपाय येवजण करपा विशीं ह्या वेळार चर्चा जाली।